कोर्टाकडल्यान बाजारात वचपाक वाहनांक एंट्री आसा, मात ह्या रस्त्यान परत येवपाक बंदी आसा। तरी लेगीत वाहन चालक नेम पाळिनात, सायन बोर्डाकडेन आडनदर करतात। बँक ऑफ इंडिया सामकार तर बेशिस्त पार्किंगाचे प्रकार वाडल्यात। ताका लागून दर दिसा सकाळ आणि सांजे वेळार बाजारात मोठी समस्या निर्माण जाता। एक म्हणजे आमचो जो मेन रोड आसा मागीर फाटल्यान दिसता तो, त्या रस्त्यान गाडयो पार्क केलेल्यो वतात आणि त्यो पार्क केल्या कारणान गाडयो नो एंट्री आणि एंट्री अशे दोशे बाजूनी गाडयो येतात आणि अशे कंजेशन जाता की मनशाक चलपाक मेळना। त्या खातीर आमी म्युनिसिपालिटी उलयल्ले आसात एक ट्रॅफिक दवरचो, तो चतुर्थी पडतो असं न्ही पण सदोदीत दवरचो ह्या एरियेक। तशेंच मार्केटाची परिस्थिती पळोवन गेल्यार तशें व्यापार जोमान चलना बाकीच्या शहरा भशेन, त्यामुळे व्यापाऱ्यां खातीर काही गाडयो भितर हाडपाक पार्किंग करपाक सूट दिवची हें बी उलयल्लें आसा। आनी एकंदरीत पळोवन गेल्यार आमकां डिचोलीचें मार्केट म्हण आनी बाकीचो परिसर म्हण हो व्यापाऱ्या दृश्टीन समृद्ध जावचो अशें तेंचे कडेन मागणें केलेलें आसा। हांव एक सांगपाक सोदता की डिचोली जे ट्रॅफिकाचे जे प्रॉब्लेम जाता ताचेर खूब पयलीं आमी सोल्युशन काडलेलें आसा आनी दोन कडेन नो एंट्री दवरलेले आसा। एक्चुअली ही जी SDFC जी लायन आसा पळय तातूंत एक्चुअली खरें म्हणजे नो एंट्री आसा, वचपाक मेळटा थंय। आनी ह्या सायडींतल्यान आमी जे कोर्टा कडेन फाटल्या सायडीन आसा त्या सायडीन येवपाक दवरलें। हे जर फॉलो करीत न्ही जाल्यार डिचोलीन जो जे कंजेशन जाता किंवा जो प्रॉब्लेम जाता पळय हांगा मार्केटा समोर जाता तो जावचो ना। लोकांनी हे फॉलो करपाक थंय ऑलरेडी सिग्नल थंय बोर्ड मारलेले आसात। आतां सिग्नल बोर्ड मारीन नासतना ते लोक येता जाल्यार म्हजे आमचे PI आतां ट्रॅफिकाक एक विनंती आसा की थोडे दीस थंय रावन लोकांक समजून दिवचें की बाबा हांगा ही नो एंट्री आसा, ह्या सायडीन वचचें न्ही किंवा सांगल्यार लोकांक कळटा न्ही। पूण ते बोर्ड आसा ते खूब जुने आसा, दिसना तांकां खबर ना। पूण आमी हे सोय खातीर केलें, म्हाका खबर हांव ओपन जालें आसतना आमी ही मुद्दम केल्लें कित्याक सांगचें जे एकाच वाटेन जे लोक वतात कोर्टाच्या फाटल्यान ते खंय कंजेशन जावचें ना। एका जर हे फॉलो करीत न्ही जाल्यार जो ट्रॅफिकाचो प्रॉब्लेम जाता तो प्रॉब्लेम जावचो ना। आतां गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।